खबर आसा गोंयचो तरी खंयचो समजता व्हडलो महान व्यक्ती जे आख्खे देशान आनी आख्खे गोंयान मानताले तो जावन आसलो बाब मनोहर पर्रीकर. बाब मनोहर पर्रीकर फकत गोंयचे मुख्यमंत्री न्हू, ते उपरांत बाब नरेंद्र मोदी दिसले हे ल्हानशे धाकटुल्या प्रांतान तो कितें करता. हे जो व्हडलो डिफेन्स मिनिस्टर म्हूण ताका वयलो भारत देशान काम करपाक. एकूच व्हडले अचिवमेंट, वन रँक वन पेन्शन जे इतले वर्सां पेंडींग आसतले द सिंग्युलर अचिवमेंट दाखयले. एक गोंयचो मनीस ल्हान स्टेटीनसून येवन येदे व्हडले प्रॉब्लेम कशे सॉल्व करपाक शकता. बाकीचे खूब तेणे केले, यू कॅन रायट वॉल्युम्स, बट हे एकूच सांगता वीच नोबडी कूड सॉल्व. हे तेजे इंटेलॅक्च्युअल कॅपॅसिटी आसली. तेच भाशेन गोंयानूय तेणे जायत्यो वस्तू केल्ल्यो आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. मांडवी ब्रीज तिसरी जी येता ती तेणें कन्सीव केल्ले तेन्ना कितली ताका टिका केली, पूण आज दिसता ती तिसरी ब्रीज पावना. मीन दॅट वॉज द विजन मच अहेड ऑफ टायम. आनी ते भाशेन तेणें आख्खे गोंयची ऑलरावंड डेव्हलपमेंट विथ एवरी वन, टेकिंग एवरी वन विथ हिम. 2012 तुमी पळयला सगळे लोक तेजे बरोबर आशिल्ले, फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज, फ्रॉम ऑल रिलीजन, even the community which today some people feel perhaps don't vote for the party. तेन्ना मनोहर पर्रीकरा लागून येयले न्हू मॅग्नेट कशें. सो वी वन कॅनॉट फॉरगेट दॅट his contribution. Nobody can forget or ever ignore. He is the tallest leader Goa has produced. He is one of the iconic leaders and this will be remembered for a very long time. बरें दिसता की आयच्या ह्या रवींद्र भवनाच्या ह्या सभागृहाक मनोहरभाईचें नांव दिलें आसा. मनोहरभाई आनी गोंय हे दोनूय आमी सदांच एकूच मानतात आनी आमचे सारके कार्यकर्त्यांक मनोहरभाई हो सदांच आमकां इन्स्पिरेशन आसतलो. आतांच आमच्या मंत्र्यान सांगलें कितलीं ताणें कामां केल्यात, पूण खऱ्या अर्थान सपोज गोंयाचो आज उदरगत जाल्या आनी गोंय आज ह्या पावंड्यार पावला जाल्यार म्हाका दिसता हाजो शिल्पकार खंय तरी मनोहरभाई पर्रीकर आसा. आनी तुमी खंयचीय गोश्ट पळया, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पळया स्पोर्ट्साचो, नाजाल्यार कनेक्टींग करपा खातीर म्हणजे कनेक्टिविटी गोंयान वाडपा खातीर ते ब्रिजीस पळया, कालबी ब्रीज पळया, उगे ब्रीज पळया, आमोणा ब्रीज पळया, म्हणजे कितलेशेच रेल्वेचो ब्रीज पळया. हे सगळ्यो ब्रिजीस कनेक्टिविटी करपा खातीर स्कुलां एका जाग्यार व्हरप, नाजाल्यार इफी जे आज परमनंट स्टेटस आमकां मेळ्ळो, हे सगळे मनोहरभाईची देण आसा. आनी जेन्ना पसून इफी पसून आमकां सगळ्यांक याद आसा जेन्ना परमनंट करचें म्हूण हांगा प्रस्ताव म्हणजे पयलो हाडपाक केल्लो तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन कांयच नाशिल्लें. तेन्ना पयलें आयनॉक्स थिएटर ताणें हातान घेतलें, बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप केलो आनी स्वता ते 2-2, 3-3 वरांचेर वचून ताचें इन्स्पेक्शन करताले. हे मनोहरभाई आशिल्ले आनी ताच्या खातीर आज आमकां सगळ्या गोंयकारांक म्हणजे आमचो मुखेलमंत्री देशाचो डिफेन्स मिनिस्टर जाता ही सगळ्यांक प्रावड जाता. उलोवपाक खूब आसा पूण आज अशे फंक्शनांनी तांकां आमी याद करतात, खूब बरें दिसता. आयज आख्ख्या आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक तशेंच आख्ख्या मुर्मुगांव तालुका आनी आख्ख्या गोंयच्या कितें एक बरें रवींद्र भवनान जे डिसिजन घेतलें, जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सान आमचो चेअरमॅन आसा जयंत जाधव, एक तेंच्यांनी आपल्या मनान एक कल्पना हाडून कितें बाय मिनी थिएटराक आमी नांव मनोहर पर्रीकर भाईचें नांव दिवचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे आयज ताच्या वाडदिवसाच्या निमतान हें नांव आयज दिल्लेलें आसा. आयज खरी एक मोठी गोश्ट म्हणून पळयता जाल्यार आयज भाऊसाहेब बांदोडकर जो आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर आसा, ताच्या उपरांत जर गोंयांत जर एक लिडर जावन गेला जाल्यार तो आमचो भाई मनोहर पर्रीकर. कित्याक आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना भारतीय जनता पार्टी जेन्ना तितली वयर नासली तेन्ना भाई स्वता गोंयान लीड करून जी ताणें ग्रासरूट लेवलार वचून जी ताणें वयर काडलेली आसा आयज पार्टी, आनी आयज ताणें जी आमची पार्टी आयज आमी पळयता कितें सत्तेर येयलेली आसा, जे भरपूर त्रास ताणें आयज मनोहरभाईन घेतलेले आसा त्या टायमाचेर आनी तेजे आयज फळ बाकीचे आयज आमचे BJPचे लिडर आसा ते पळयता. कित्याक आयज आमच्या मदीं भाई ना, काही दुखद कारणां आसा कित्याक तेजे आरोग्याक लागून तो आमच्या बरोबर ना, बट आयज जी पार्टी
उबी जाल्ली आसा आनी तेजें जें विजन आसलेलें आमी पळयलां जे भाईचे कमांड आसलें एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन त्यांनी इतली वर्सां काम केलें बट ते लिडर ऑफ ऑपोजिशन जो काम आसूंक जाय एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेणें तें दाखयलें गोंयकारांक कसो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसता तो आनी तेज्या उपरांत जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर जालो पार्टी स्वताच्या बुलबुत्याचेर तेणें सत्तेचेर हाडली वन मॅन शो करून कित्याक तेणें आयज जी मान रिस्पेक्ट जो आयज आमच्या भाई मनोहर पर्रीकर आसा तो कोणाकूच ना आनी आमकां एक गर्व मुवमेंट वी आर ऑल आर प्राऊड जी भाईन जी आयज गोंयकारांक लागून केल्लेलें आसा ते सगळे आमचे कास्ट रिलीजन सगळ्या लोकांक तेजे भितर धर्म जात हे ना कित्याक तेन्ना आमी पयले सगळ्या भाशेचे लोक भाई वांगडा सदांच रावले आनी ते आयज आमी फळ भोगता की माझे गुरु माझे पॉलिटिकल गुरु मनोहरभाईचे पर्रीकर हे सभागृह ह्या नाव दिता हांव ताका 2 वर्सां हांव चेअरमॅन आसलो पण म्हजें बोर्ड फॉर्म जातकच हांवें प्रपोजल दवरलें वायस चेअरमॅन आनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी आज मनोहर पर्रीकर सभागृह हें नांव दिता एका विशेषता म्हणजे ह्या जाग्याचेर रेड लायट एरिया मनोहर भाईन एक पॉलिटिकल बील दाखयलें आनी पॉलिटिकल बील दाखोवन हे हांगासर रेड लायट एरियेक गेली जावं ती कोर्टाची ऑर्डर आनी आमी त्या वेळाचेर सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे खांद्याक खांदो लावन लढले आनी एरिया क्लीन जाली आनी म्हाका सदांच दिसतालें मनोहर भाई कितें तरी करचें म्हणून आमी आज मनोहर पर्रीकर सभागृह हें नांव दवरलां फुडल्या वर्साच्यान आमी सिरीज ऑफ टॉक्स अशी भाशणाचे कार्यक्रम फुडल्या वर्साच्यान 3 दिसाचो असो जातलो हांगासर देव बरें करूं वंदे मातरम